आम्ही पयला हांगासर नाल्यान एक पोल पडलेलो नेमकें कितें जालें हांगासर इन्सिडंट? ही जी रिटेनिंग वॉल आसा वॉटर व्हाळ म्हणटा तो वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाक पडटा. आमी रिटेनिंग वॉल सकल्ली जी बांदल्या ती कॉन्क्रिटाची बांदल्या आनी वयलो पोर्शन बांदला तो चिऱ्यांनी बांदला. चिऱ्याचो पोर्शन ते प्रेशर सगळें घेवन देंवला सकयल. ताका ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जातली बांदल्या. सो ते वेर एंड टेरा खातीर जाला ते प्रॉब्लम. पण तो पोल दिसतूच त्या हेज्याक आसलो तो पोल भितर पडटालो. म्हणजे कोणाक डॅमेज असेल कितें ह्युमन इंजरी वगैरे हितून? ना कांय ना. ओके, कितल्यांक घडलें? सकाळीच ना 8:30-9. ओके. जे आता रिटर्निंग वॉल जे बांधलेले पळय ते खंयच्या डिपार्टमेंटाक वचून पयले बांधलेले? हे म्हाका हांवें चॅक करचें पडटलें कित्याक ऑलमोस्ट 7-8 वर्सां जाल्यार. पण म्हाज्या प्रमाणे वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटा कडली फायल सादारण 10-12 वर्सां पेंडींग आहा. हो व्हाळ सुरू जाता डांगी वासुदेव डांगी रावता तेज्या घरा कडेन आनी फक्त फुटबॉल ग्रावंड. आमी आतां म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 10 वर्सां फॉलोअप करीता. पण कांय ना कांय तरी टॅक्निकल रिजन काडून कितें तरी रिजन काडून ते डिले करता. तर कित्याक करता तें हांव उत्तर दिवंक शकना. म्हणल्यार हो अत्यंत गरजेचो हो सगळो व्हाळ वयरसून सकयल पर्यंत सारको करून घेवपाक. म्हाका सांग, आयज आमी पयला दुयेरान एक रिटर्निंग वॉल जी आहा ती कितें खंय तरी कोसळून पडलेली आसा. नेमकें कितें जालें हांगासर? हांगासर तेंच्यांनी पयलीं बांदलेले न्हू ते अर्दे तेंच्यांनी कंप्लीट केलेले पण अर्दे हांगासर इनकम्प्लीट दवरलेले वयर मेरेन तेंच्यांनी ते. आनी ते आतां सकाळी फुडें हांगा कोसळून पडला सगळें. तेज्या वांगडा सगळो लायटीचो खांबो आसलो पळय हांगासर तो बीन कोसळून पडला सगळो. ते तांचे हांगा गाडयो आसता पण हांगा ते डॅमेज बीन जाल्ले जाल्यार कोण काय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवचो नासलो न्हू. मागीर तेंच्यांनी आतां तें पळोवन घेवपाचें की बाबा थंयसर सारकें कितें करपाचें आहा काय ना. आयज आमी पळयलो ते जो आतां जो साकवो जो दिसता न्हू सारको बॉर्डरीचेर खंय तरी बांदलेलो आसा. सो तो फाल्यां खंय तरी केन्नाय कितें जावं शकता? तो बीन तेका आतां हांगासर मातशें डॅमेज जाल्लेलें आसा ऑलरेडी तो पळोवं शकता ते. मागीर ते आतां तो बीन केन्ना पडा बीन ते बी सांगूंक शकना न्हू. मागीर हांगासर गाडयो वयल्यान धाकटी भुरगीं बीन भोंवता हांगासर. ते पुला वचून चुकोन केन्ना रातचो बीन पडलो कोण जाल्यार कोणाक काय करचें ना मागीर. आयज तुमचो कावन्सिलर येयलेलो शशांक नार्वेकर, तुमी ताका कितें सांगलां? ताका आमी सांगलेलें की तुमी आमची अमकी कंप्लेन आसा. तेंच्यांनी मागीर ते कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा पळय तेंच्यांनी वचोन सांगचें आनी तेंचें एक्शन घेवचें हांगासर म्हणून बेगीन तेंच्यांनी. आतां आमी पळयला रिटर्निंग वॉल सारकी धोकादायक जाल्ली हांगासर. हय, म्हणजे हे केन्नाय पडूंक शकता. आतां केन्नाय पडूंक शकता. हेच कित्याक हांगासर ते आयज ते पडलेलेच आसा आनी ऑलरेडी हांगासर ती झाडां बिडां पडून हांगासर ऑलरेडी गाडयो बी डॅमेज जाल्लेले आसा ऑलरेडी. आनी ते झाड बीन आसा थंयसर बीन ते बीन आतां ऑलमोस्ट पडपाक पावला. ते बीन केन्ना पडत आनी कोणाक चिड्डत कोण येवचो ना न्हू पळोवपाक आमकां मागीर. लायटी बद्दल एक पोल हा फाटल्यान दिसना तेजें कितें म्हणूंक सोदता तुमी? तेजेर पोल आमचे लोड येयल्लो आसा. खूब कनेक्शन ताका दिल्लेली आसा. तेन्ना ते लोड आतां 4-5 पोल तेंच्यांनी रिप्लेसमेंट केले. अशी झाडां आसा ते खांदयो पडटा अशें डॅमेज जाता. आमची तशी गाडयो हांगासर दवरता आमी. खूब आमकां हे ट्रॅवल जाल्लेले आसा झाडां पडोन सुद्दां खांदयो पडोन सुद्दां. पूण जेन्ना अशी डेंजरस झाडां आसा जी प्री मॉन्सुना पयलीं कातरूंक जाय पळय हेचेर तुमी आतां म्युन्सिपालिटीन वा तुमच्या कावन्सिलराक सांगलेलें तेंचे आनी तेंचे बावडे तेंचे आमकां ते कांय खबर नासता न्हू. तो येवन विचारता तेंच्यांनी झाडावाल्यान तेंकां परमिशन दिवंक जाय न्हू कातर म्हणून. ओके, सो झाडूय तुमकां हेतून आसा ते आतां शॉप जाल्लेले आसा ते केन्ना घेत ते सांगूंक जायना तेजे ते बँड जाल्लेले आसा. म्हणजे आमकां सेफ्टी जाय. कित्याक अशें आमी गाडी हांगासर पार्क करतात आमी कोण आमकां डॅमेज दिवचो ना. अशें केसी खूब जाल्लेले आसा. तेन्ना खांदयो मोडले हे कोणी हें करूंक ना आमकां हेल्प करूंक ना.